नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संशोधनावरवी आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्भरते खातीर विज्ञान हो 21व्या शेकड्यांतलो भारताचो मंत्र आसा. संशोधनाच्या माध्यमांतल्यान मनशाची सेवा करप हीच भारताची मोख अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी 3 परमरुद्र महासंगणकाचे लोकार्पण जालें. त्या कार्यावळीत ते उलयताले. हवामान आणि हवामान बदला संदर्भात संशोधन करपा हेतान ही नवी संगणकीय प्रणाली तयार केल्या. भारतान फाटल्या 10 वर्षांत सगळ्या मळांचेर नव्या नव्या संशोधनाक उर्बा दिवन संवसारात सक्षम देश जावचो हे खातीर यत्न केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता. नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है. यह हमारा दायित्व है. अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है. विज्ञानाचे महत्व फक्त संशोधन आणि उदरगतीकच ना जाल्यार निमण्या घटकामेरेन आशिल्ल्या मनशाच्या आशा आणि आकांक्षाची पूर्तताय करप हातून लेगीत विज्ञानाचे व्हड योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. डिजिटल क्रांतीच्या युगात कॉम्प्युटिंग ताक ही राष्ट्रीय सक्षमतेचो पर्याय जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. आज देशातलो दर एक वाठार तंत्रज्ञान आणि संगणक प्रणालीचेर निंबून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे. ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है. आज संवसारीक पर्यटन दीस. पर्यटन आणि शांतता ही अंदूच्या पर्यटन दिसाची संकल्पना आसा. ह्या निमतान आज नवी दिल्लीत एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. उदरगत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध वाडोवपा खातीर पर्यटनाची भूमिका महत्वाची आसा अशें ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. The theme this year is very thoughtful and bears huge contemporaneous relevance: tourism and peace. The theme underlines something very deep. It is connect amongst human resource, connect amongst people, people to people contact. That is conducive for harmony. That generates an ecosystem of exchange of ideas. And therefore, rightly so, tourism contributes massively to peace. The theme is not a day too soon. The entire world is yearning for peace. We are traumatized by conflagrations. Any conflagration in any part of the globe is torture to every part of the land. It disrupts supply chains, disrupts planning, a pain, and therefore tourism and peace, great relevance. कामगार खासा करून असंघटित वाठारात काम करपी कामगारांक आदार दिवपाच्या हेतान केंद्र सरकारान एक महत्वाचे पावल उबारलां. परिवर्तनीय म्हारगाय भत्त्यात सुदारणा करून किमान वेतन मोलात वाड करपाची घोषणा केंद्र सरकारान केल्या. कामगाराचो वाडटो खर्च भागोवपाच्या हेतान हो निर्णय जाला. इमारतींचे बांदकाम करपी, म्हाल भरपी आणि देवोवपी म्हळ्यार हमाली करपी, चौकीदार, सफाई कामगार, घरात वावुरपी वावराडी, खणीचेर काम करपी मजूर तशेंच शेती वाठारांतले कामगार हांकां ह्या नवीन सुदारीत वेतनवाडीचो लाव जातलो. नवे दर 1 ऑक्टोबर 2024 सावन लागू जातले. अ श्रेणीतल्या कामगारांक किमान वेतन दर दिसा 783 रुपया, अर्धकुशळ कामगारां खातीर दर दिसा 868 रुपया आणि कुशळ कर्मचाऱ्यांक दर दिसा 954 रुपया अशी वाढ केल्या. केंद्र सरकारान नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करपा हेतान आधार कार्ड आणि पॅन कार्डाचो तपशील करपी संकेतथळां ब्लॉक केल्यात.
माहिती आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाच्यो कागाळी सुटाव्यो करून तांची लुकसाण भरपाई दिवपाचे अधिकार दर एक राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान सचिवांक दिल्यात। काय संकेतथळां भारतीय नागरिकांचे आधार आणि पॅन कार्ड तपशिला सयत संवेदनशील खासगी माहिती उघडी करतात। हे स्पष्ट जाल्ल्या कारणान केंद्र सरकाराच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान काय संकेतथळां ब्लॉक करपाचो निर्णय घेतला। जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आणि निमण्या प्रचाराक आता नेट आयला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी वेंचणूक प्रचारात वांटो घेतात। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आयज कठुआ हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतले। तेच वांगडा जम्मूत आयोजित केल्ल्या हेर भौशीक कार्यावळींनी लेगीत ते वांटेकार जातले। काँग्रेस पक्षान लेगीत प्रचारात नेट घेतला। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांची आयज रामगढ मतदारसंघात प्रचार सभा जाल्या उपरांत चंबा हांगा आयोजित केल्ल्या रोड शोत ते वांटेकार जातले। नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला हे लेगीत प्रचारात वांटो घेतात। तांच्यो उधमपूर सयत हेर 3 सुवातांचेर प्रचार सभा जातात। निमण्या पावंड्या खातीर 1 ऑक्टोबर ह्या दिसा मतदान जावपाचें आसा। महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड राज्यात दाखल जाला। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार तशेंच वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वेंचणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हांचोय ह्या पंगडात आस्पाव आसा। मुंबई विमानतळाचेर महाराष्ट्राचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी S चोक्कलिंगम हांणी तांकां येवकार दिलो। 28 सप्टेंबर मेरेन हो पंगड वेंचणुके संदर्भातल्या घटकांक मेळून तयारेचो नियाळ घेतले। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुखेल वेंचणूक अधिकारी, मुखेल सचिव, वडील पुलीस अधिकारी तशेंच वेगवेगळे अंमलबजावणी अधिकारी हांच्या वांगडा हे शिष्टमंडळ बसका घेवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतले। राष्ट्रप्रेम जागृत करपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांचो इतिहास जाणा जावप गरजेचें। आमकां स्वराज्य मेळ्ळा, आता सुराज्य करूंक जाय। नव्या पिळगेन विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संशोधन, नव्यो संकल्पना हाचेर भर दिवन देशाची आणि राज्याची उदरगत करप अपेक्षित आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तालें। पणजे गॅझेटियर आणि इतिहासीक दस्तावेज खात्यान आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले। आदी पोर्तुगीजांतल्यान इंग्लीश भाशेत अणकारीत केल्ल्या 5 स्वातंत्र्य झुजाऱ्या आड केल्ल्या प्रकरणाची माहिती उजवाडावपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार खात्याचे सचिव प्रसाद लोलेकर, दस्तावेज खात्याचे संचालक डॉ बालाजी शेणवी, स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय हाजीर आशिल्ले। शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या एका पंगडान लोकेरेंतल्या कोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिली। दिवचल नगरपालिकेन ह्या सहलीचें आयोजन केल्लें। कोयर ओलो आणि सुको वेगवेगळो करप आणि ते खातीर जागृताय करप ह्या हेतान ह्या सहलीचें आयोजन केल्लें। कोयर व्यवस्थापन संदर्भात आपल्या शेजाऱ्याक विद्यार्थ्यांनी माहिती दिवची ह्या खातीर ह्या खासा सहलीचें आयोजन केल्लें अशी माहिती श्री शांतादुर्गा विद्यालयाच्यो मुख्याध्यापिका एग्ना रॉड्रिगीज हांणी दिली। आमकां पयलीं सांगलेलें की आमकां एक दीस हांगा हाडटलीं पळोवपाक। तर आमी पयलीं म्हणटालीं थोडीं भुरगीं की शी थंय वास येता खूब, थंय आमकां मास्क घालचें पडटलें आनी कितें, आमकां खूब वाज येतलो थंय। आनी जेन्ना आमी हांगा येयलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें की अरे आमी इतले घरा कचरो करता की हांगासले जे वर्कर्स आसा तांकां तो कितलो त्रास जाता। आमी सगळे मिक्स करता, थोडीं जाणां ड्राय वेस्ट एज वेल एज वेट वेस्ट आनी एकीच कडेन उडयता। पूण हांगासर आमी येवन पळयलें की ते वर्कर्स आसा तांकां कितली ती डिफिकल्ट आसा की ते सगळे ते सेपरेट करता, सेग्रिगेट करता। आनी ते आमी कितें करता खुबश्या वेळा की एक सपोज ग्लास आसा, काच आमच्या घरांत तुटलो जाल्यार आमी तो भरता आनी डस्टबिनान उडयता। पूण आमी फुडलें चिंतना की बाबा ते सेग्रिगेट करतना त्या वर्कर्सांक कितें प्रॉब्लम जातलो, तेंच्या त्या हाताक लागू शकता, तांकां कसली इन्फेक्शनां जावं शकता। तर हांव सगळ्यांक बिचोलच्या लोकांक सांगता की आमी जाता तितलो मिनिमायज करया हो वेस्ट। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।